एक हायली डिकम्पोज डेड बॉडी खोर्जुवे हांगासर आढळिल्ली आसा. काही खोर्जुवे रावपी भुरगीं खोर्जुव्या ब्रिजाचेर जेन्ना तेंच्यांनी सकयल पळयलें की एक डेड बॉडी जी आसा ती फ्लोट दर्या देगेंतल्यान फ्लोट जायत कालवी हांगासर पावत येयली. जेन्ना कालवी ब्रिजाच्या सकयल जेन्ना ही डेड बॉडी हांगासर पावली तेन्ना जी खोर्जुवे कालवी हांगासर जे लोकल रावपी आसा तांच्या मदतीन ही जी डेड बॉडी आसा ती खंय तरी काडण्यात गेली. घटनास्थळी 108 तशेंच आल्दोणचे पुलीस आनी म्हापशेचे पुलीस हांगासर पावले. सद्या ह्या डेड बॉडी जी ओळख आसा ती अजून मेरेन पटलेली ना. जे म्हापसा पुलीस तशेंच आल्दोणचे पुलीस ह्या डेड बॉडी फाटल्यानची जी तपास आसा ते करीत आसा. ही डिकम्पोज जी डेड बॉडी आसा ती 108 घालून सद्या पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा. ह्या डेड बॉडी बद्दल जितली अपडेट आमच्या मेरेन पावता तितली अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.